Sawat, brought to you by BSC Textile Mall, Belgavi. Co-sponsored by Panchamrita Industries, Shriram Innovation, Shri Balaji Hardware Gallery, Sunil Textiles, Poddar Jewelers, and Prabhudesai Electronics. बिगेस्ट फेस्टिव ऑफर्स बाय वन इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अंत्रुज महाल ही एक कलाकारांची खाण म्हणटात आणि ह्याच अंत्रुज महालातलो एक वाठार म्हणल्यार आडपय. आडपयच्या 5 दिसांच्या गणेश विसर्जना बद्दल तुम्ही आयकलाच आसतले. हांगासर 5 दिसांक जेन्ना गणपती पायतात तेन्ना हांगासरले लोक वेगवेगळो चित्ररथ करतात आणि जे गणपती आसात ते लोक हांगासर पायतात. आणि ह्या गणेश विसर्जनाची माहिती आमी तुमच्या मेरेन पावोवपाचो ह्या कार्यावळींतल्यान एक यत्न करता. आणि तेन्नाच जेन्ना आमी आडपय विसर्जन पळयता तेन्ना ते विसर्जन दिसाचें जाता जाल्यार हे विसर्जन दिसाचें कित्याक जाता, अश्यो कांयशे जे प्रश्न तुमचे आसतले त्या प्रश्नांचो सुटावो करपा खातीर ही आमची एक खाशेली कार्यावळ. सध्या आमी आसा श्रीपाद नायक म्हणल्यार आमचे जे भाऊ आमी म्हणटा तेंच्या घरा कडेन आसा आमी आडपय. आणि आयज ज्या गजाली खातीर आमी हांगासर आसा जे आडपय विसर्जन जे गोंयभर प्रसिद्ध आसा, वेगवेगळी चित्रां करून हांगासर गणपती आसा ते लोक पायतात. तशेंच हांगासर आमकां बाहुल्या घरा हांगासर एक कलाकृती दिश्टी पडटा. आणि आमचे वांगडा आसा सिद्धेश श्रीपाद नायक. तेंचे कडल्यान जाणा जावन घेवया की हे वर्स तेंच्यांनी कसली कलाकृती करपाचो यत्न केला. सिद्धेश, पयली येवकार तुका. धन्यवाद. आणि कसली कलाकृती करता तुमी? आम्ही ह्या वर्सा पंचमुखी हनुमान करता, जो राम आणि लक्ष्मणाक घेऊन वता असो आमचो देखावो आसा. जेन्ना रावणाची तोंडां पळोवन जेन्ना तांच्या मदीं युद्ध जालें तेन्ना हनुमानान आपली 5 मुख दाखयलीं, आपलो अवतार दाखयलो पंचमुखी हनुमान. तेन्ना तो क्षण आसा. आनी अशेंच पौराणीक ऐतिहासीक चित्ररथ आडपय गांवान गणेश चतुर्थीच्या विसर्जनाक सगळ्या कुटुंबा कडल्यान जाता. पयलीं आतां व्हडल्या प्रमाणान जायनाशिल्लें दिसता म्हाका. बारीकशें कितें करताले, तकलेर धरून व्हरप हें आसतालें. सो आजुनूय ती प्रथा चालू आसा, तकलेर धरून गणपती व्हरता. सो तुमचो कसो कितें आतां जेन्ना तुमी ही कलाकृती करता तेजे वांगडा मागीर गणपती बसून व्हरता. पण ही जी परंपरा आसा ही जवळ जवळ 150 वर्सांची परंपरा आसा. आमच्या जाणटेल्यांनी ही स्टार्ट केल्ली आणि ही तेन्नाच्यान तशीच चालू आसा. आतां हे चित्ररथ जे आसा ते काही वर्सां पयलीं म्हणजे खूब वर्सां जालीं ताका, बट ही परंपरा खूब वर्सांच्यान चालू आसा चित्ररथ करपाची. आनी ही अनोखी परंपरा आसा. गोंयांत आनी अशी खंयच जायना. एक जाता ती कुमारजन सांगोड जाता
पण एक युनीक असं विसर्जन हें जर खरें पळोवपाचें आसा जाल्यार जर आडपय लोकांनी पळोवपाचें. आमी श्रीपाद भाऊगेर आसा आनी श्रीपाद भाऊ कडेन उलयल्या शिवाय कशें जातलें. आमच्या वांगडा आहा श्रीपाद भाऊ ही जी परंपरा चल्ल्या जी विसर्जनाची आडपय तुमी पळयत येयले आसतले कितलींशीं वर्सां. पयलीं कशा तरेन जाताली आनी आतां कशा तरेन जाता. सादारण 1953 म्हणजे हें जालो ताजे नंतर एक 5 वर्सांनी आमकां जेन्ना बुद्ध आयली त्या वेळेचेर हो मिरवणुकीचो कार्यक्रम तसोच आशिल्लो. पूण आज जो बदल आमी पळयता तेन्ना कितें करतालो आपापलो एक पाट आसतालो तातूंतल्यान बरें मकर डेकोरेट करप आनी दोग जाणांनी एकट्यानी माथ्यार भरून गणपती मोठे आहा ते कितें तांचे 4 पांय हें आसता 4 हेजे आसताले ताका दाणे बांदताले गणपती दवरता आनी 4 लोक या 8 लोक अशे खांदार घेवता. पूण एक मकर अशें करप हांगसरल्यान सुरवात जाली आनी मागीर हळू मागीर कांय तरी पौराणीक गणपतीक रिलेटेड पौराणीक अशें म्हणजे चित्र तयार करपाचें. म्हणजे गणपती एक राक्षसाक मारता गणपती आनी अशे तरेतरेचे जे पौराणीक जे काही एक कथा आसा त्या कथेंतून अशे तरेची चित्ररथ करपाची प्रथा हळूहळू ही आमच्या बुद्धीन म्हणजे त्या वेळाचेर जवळ 5 ते 10 वर्सां पयलीं अशेंच जातालें. पूण जेन्ना आमी एक 8-10 वर्सांचे जाले त्या वेळेचेर ही सुरू जाली आनी ह्या आमचे पिढीनच ती तशी सुरू केली. ताजे पयली पिढी आशिल्ली ती फक्त कितें तरी एक डेकोरेशन करप फुलांचें डेकोरेशन किंवा अशें हें करून अशें व्हरताले. तितून भाऊ आमी पळयता वार्षिक तुमी स्वता गणपती पावंक वताले होड्याचेर. ती परंपरा कशी काय म्हणून आमी पळयता की गणपती घेवन डायरेक्ट न्हंयेत उडी मारप हें आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. तें केन्नाच्यान सुरू जालें. हें सादारण आमी जेन्ना आयले न्ही म्हणजे आमचे लेवलची पिढी जेन्ना आयली दुसरी पिढी जेन्ना आयली पयलीं वताले बोटान व्हरताले आनी ते उदकांत अशें विसर्जीत करताले. पूण आतां एक नवीन हे आयिल्ले कारणान अशें तरेचे जात पयलीं लागींच दवरताले एक 50 मिटराचेर दवरताले जुवारीक. आमी जवळ जवळ एक 100-150 मिटराचेर वचून सादें मध्यभागी वचून ते बुडोवपाचें अशें जालें. नवीन ज्यो हे आसा कल्पना तातूंतल्यान लोकांक एक आनंद मेळप अशा पद्दतीचें काम जें आसा तातूंतल्यान जातालें. आमी पळयता जशें सार्वजनीक गणपतीक बॅनर मारता आर्कां आसता तसली आर्कां आमकां हांगासर येतना वाटेक दिश्टी पडटा. कुटुंबाची नांवां बरयल्लीं आसा. ते लोकांक हो गणपती कोणाचो तर ह्या नांवान तो गणपतीची वळख गांवान आसा तेंच लोकांक कळचें. म्हणजे हो वेगळो हो अमक्याचो गणपती ह्या कुटुंबाचो गणपती तो त्या दुसऱ्या कुटुंबाचो गणपती अशे तरेचे ताका एक हें जाता लोकांक ती याद उरता. कितलींशीं कुटुंबां आसा हांगासर. जवळ जवळ 18 2 एक जे आसा ते 1.5 दिसाचे आसात 5 दिसे केन्ना करता पळय जवळ जवळ 20 गणपती संपूर्ण आडपय गांवांत ह्या ही बाउंड्री ती ते दुर्बाट बाउंड्री धरून आगापुळे बाउंड्री पर्यंत हे 20 गणपती हे सगळे असतात. भाऊ खुबशीं फेस्टिवलां जाता तांकां स्टेट फेस्टिवलाचो दर्जो मेळ्ळा.
तुमकां अशें केन्ना दिसलें ना की जेन्ना असो विसर्जन येदो व्हडलो समारोप जाता अशा तरेन चित्रां आकारप जाता आनी येद्यो कुटुंब तशें पुराय गोंयचे लोक हांगा पावता तेन्ना हेका एक तसो दर्जो मेळचो अरे असो. दर्जो दिवपाक काय मेळपाक काय हरकत ना पण कितें आसा एक गांवांक सुद्दां एक टुरिस्ट एक गव्हर्मेंटाच्या धर्मात एक कंपिटिशन दवरलें कोणाची बरी चित्रां जाता तातूंतल्यान एक बऱ्यो गोश्टी दिसल्यो ना. मागीर आमचे मदीं तें प्रायज जालो म्हाका मेळटलें अशें म्हाजें बरें जाल्लें पूण हाणें फावोरावन ताका अशे तरेचे गोश्टी 1-2 वर्सां हें जालें मागीर आमचें बंदच केलें प्रायजूच बंद केलें. तातूंतल्यान एक हो जो एक डिवायड करपाचो जो हें आशिल्लो पळय एकमेकांची मनाक हें निर्माण करपाची दुरी निर्माण कॉम्पिटिशन आयलें म्हणटकीर पण ते सगळे गोश्टी आसा पूण आमी कॅन्सल केले आमी सगळे कोणा प्रायजाचो प्रायजूच नाका. आमी जे प्रत्येक जण करता एक मना पासून करता आपापल्या हातूंतल्यान करतात. गणेश उत्सवाचो उत्सव बरो जावचो म्हणून सगळेच तातूंत समाधानी आसतात आनी त्यामुळे कदाचित हो जो पर्यटन जर वाडयतलो जाल्यार हें करप आसा आवश्यक आसा आनी तेजो आमी गांवांक सगळे मेळून हो विशय एक मिटिंगे घेवन बाबा ते एक नोटिफाय जालें जाल्यार तशे तरेन जे टुरिस्ट आसा जावं कोण आसा ते हांगा पावतले आनी ट्युरिजम वाडयतलो जाल्यार हो सुद्दां एक बरो उत्सव आहा. तशें कणसाचें फेस्त दिवाडे तें खंय तरी नोटिफाय जालां आनी कितें कितें आमचो मिनिस्टर करता तातूंत आमी विचार करा ताचेर निर्णय खंय एकूच आमी घेवंक शकना सगळ्या गांवांक बरोबर घेवन तो निर्णय घेवचो पडटा आनी करप हो योग्य आसा अशें म्हाका दिसता. कारण ही जी कला आसा हो जो उत्सव आसा आनी चतुर्थी म्हळ्यार तातूंतल्यान एक जी स्फूर्ती आसा ती म्हाका दिसता घेवंक लोक आडपय येतात आनी म्हणून तें करपूय योग्य आसतलें. 132 वर्षाची देदीप्यमान गौरवशाली रुपेरी परंपरा खास गणपती निमित्त गोवेकरांसाठी चांदी आणि हिऱ्यांचे दागिने किसना पारंपरिक व नाविन्यपूर्ण डायमंड दागिने. लगलगत्या आभूषणाचा रुपेरी संगम. पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम. अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. Shri Ram Innovation, a leading and trusted name in designer hardware for your stunning villas, apartments and homes. We have a wide range of designer hardwares, vinyl and plywoods spread up into 14,000 square feet showroom at Belagavi, Karnataka. Shri Ram Innovation, Mahatma Phule Road, Shahapur, Belagavi, Karnataka. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. पयलीं आमचें जें विसर्जन जातालें तें नॉर्मली हांव सांगता 40-50-60 इतल्या वर्सां पाटाचेर बसून व्हरताले. खाली बेश्टो नुसतो पाट तेजेर बसून व्हरताले.
एक सहज देंवतले हांगा अभिमानान सांगना आमचेच म्हणून पण आमच्या घराकूच कलाकार चड ते कलाकारांनी एक विचार केलो आनी तो बी कित्या लागून तांकां विचार येयलो ती आमची तारवां आशिल्लीं ती बॉम्बे वताली त्या वेळाचेर बॉम्बे जवळ 40 41 45 ह्या वर्सांनी बॉम्बे हांगसर ट्रान्सपोर्ट ना म्हणटकीर व्हड्यांनी माल व्हरताले आनी त्या व्हड्यांनी माल व्हरून तो एक 10 दीस वास्तव्य करताले मागीर बॉम्बे पावतकीर पण तेणी त्या दिसा गणपतीची विसर्जन थंय पळयलें बॉम्बे पळयलें चौपाटीचेर हाडटा ते आनीक सगळे लालबागचो हें गणपती हे ते सगळे व्हडले व्हडले गणपती थंय बॉम्बे पळयले पण त्यांची मना विचार आयलो की हे जर बॉम्बे दिसाची विसर्जन करतात आमी कित्याक करची न्ही म्हणून तेणी ते थंयचे पळोवन हांगा हाडपा सुरवात केलें हांगा हाडलें आनी तितून इल्ली 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 करून ही सुरवात केल्ली ती इतली प्रगती जाली की आज 45 गणपती आमचे एकदम लायनीन येतात एक सायडीन 10 येतात आनी विसर्जनाक जागो म्हणजे आपले मंडप तसो ते मंडप होतो तितूंत विसर्जनाचे सगळे थंय गणपती थांबतात ते पळोवपाक अख्खे गोंय लोक जमताले येतात आनी एकमेकाचें कॉम्पिटिशन तुज्याकय बरें हांव फ्लोट करतलो तुज्याकय बरो फ्लोट करतलो अशें करून विचार आनी मनाक फ्लोट एकदम पावरफूल जावपाक लागले एकमेकाचें आनी तेंच आकर्शण सगळे गोंयभर पसरोन गोंयभर लोक हांगसर येवन गर्दी एकदम आडपय गाडी दवरून उगारता जवळ 10 किलोमीटर पयलीं गाडी दवरून चलोन येवचें पडटा पळय त्या दिसा इतली प्रगती जाली की ते विसर्जनाचे जे हे आडपय गणपतीचे उत्सव गाजलो आनी हो 5वे दीस एकच दिसाक पूण हांगा कामां लागता आसतना मनुष्य ते फ्लोट करपाक 10 दीस पयलीं 15 दीस पयलीं लागतात आनी कांय जाण एक 5 दिसां भितर करतात पूण उत्कृश्ट ते फ्लोट करून म्हाजी वर्सां 85 तुमकां तुमच्या यादीनुसार तुमकां केन्नाचे याद जाता हे विसर्जनाचे म्हाका जवळ जवळ हांव जेन्ना 10-15 वर्सांचो आसा त्याच वेळाचेर हें सगळें म्हाका निरीक्षण जालें म्हाका म्हाज्या जाणटेल्यांनी म्हाका येंगा धरून बसून शिकयलें सांगलें हें सगळें आमचो एक कलाकार म्हणून आशिल्लो तो भयंकर विद्वान तेणें 100 वर्सां नंतर कितें घडटलें लायटी ना पेट्रोला दियाचेर आमी जगतात तेन्ना म्हाका तेणें सांगलेलें आनी तें आज हांव पळयतां अणभवतां त्या जाणटेल्यान सांगलेलें तेगे बरोबर 4 वर्सां आसतना बॉम्बे गेल्लो तो आज कलाकार म्हूण थंय आशिल्लो एक्सपायर्ड जाल्यार ताका 10 वर्स जाल्यार सगळें बरें चल्लां हें तें आडपयची प्रगती जाल्या आतां ती कोरोना जाल्ल्याक मातशें डावन जालें केन्नाच्यान लोक भियोन येयनासता रावलो तो इल्लो कमी जायत गेलो आनी आतां परत सुरवात जाल्या परत लोक येता परत लोक वफाट गर्देन येता रावता सगळें पळयतात आमी दितात तुमी बी करताले तुमच्या भुरगेपणांत आमचोच पयलो नंबर 1 आशिल्लो हांव म्हाका येवन सगळे पयलीं विचारताले कितें करता हांवें खरें कागदाच्या आर्टिकल एकटो माथ्यार घेता तेजेर गणपती आसता आनी एकलो घेवन नाचता आनी चित्र केदें हांगसरल्यान हे वण्टीर आसतलें 3 मीटर 4 मीटर उंच आनी अफाट 2-3 मीटर 2.5 मीटर रुंद तें हांव एकलो करतालो आमचे सगळे हे कंपनी हें घेवन आनी नंबर 1 आमचो आसता वर्सान वर्स सद्या आमी आसा नायक मुळे फामील जी आडपयची आसा आनी हांगासर म्हजे वांगडा आसा सद्या सागर नायक मुळे म्हाका दिसता सागराक स्पेशल वळख करून दिवपाची आमकां गरज ना सगळे गोंय तशेंच देशभर ताका एक उत्कृश्ट कलाकार म्हणून वळखतात तो सागर आमच्या वांगडा सागर सद्या तुमची तयारी चालू दिसता आमकां कितें करता तूं आयच्या दिसाक पयलीं म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक आमच्या गांवांत येवकार आमच्या फॅमिलीन येवकार आनी खूब बरें दिसता की आमची चवथीच्या ह्या फेस्टिवलाक लागून गांवूच न्ही जाल्यार अख्खो आमचें राज्य हांगसर येता पळोवपाक आनी सद्याक आमची चवथीची जी पारंपारीक आमची प्रथा आसा
तेजे आमचे काम चालू आसा ते म्हणल्यार चित्ररथ मिरवणुकीचें पयलें काम. हे पावटी कितें करता तूं चित्ररथ? ही आमची बंगाली स्टायलींची देवी आसा, दुर्गा माताचो फेस आसा तो आमी ठरयला. केन्नाच्यान चालू जालें? कारण सगळ्यां कडल्यान आमी आयकत आयले, थोडे म्हणटा 150 वर्सां जाली, थोडे म्हणटा तेज्या चड वर्सां जाली ही प्रथा चलता. पयलीं ते कमी प्रमाणान जाताली, मागीर ते आतां खंय तरी तेका एक व्हडलें स्वरूप येयलां. कारण जशे तरेन कलाकारूय खूब जाणां हांगा अंत्रूज म्हाल म्हणटकीर अशें म्हणटा की कलाकाराची काण, आनी तितूंतलोच हो एक वाठार आडपय हांगासरूय खुबशे कलाकार आसा ते वयर सरले. तुज्या सारके कलाकार आहा जे वयर सरता आनी बाकीच्या लोकांक वयर काडटा. केन्नाच्यान हे प्रॉपर जे आतां सद्या जी कलाकृती अशी करून हे जाता विसर्जन, ते केन्नाच्यान चालू जालें? आमचे जाणटेले सांगता त्या प्रमाणे 150 वर्सां तरी पयलीं सुरवात जाली आनी चित्ररथ मिरवणुकीचें चित्रच हें आसा पयलीं कॉन्सेप्ट तो आमच्याच फॅमिलीच्यान जाला सुरवात. आमचो गोपी भाऊ म्हूण आशिल्लो तेणे आनी मागीर तेंचे फाटल्यान तांकां सगळे सपोर्ट आमचो आनंद भाऊ, मागीर तेंचे आतां ही सगळी फुडली पिढी आसा ती चालू आसा आनी बाकीचे आमचे हे सगळे आसा पळय न्ही आमचे फॅमिलीचे. आमी हांगा सद्या काम करता पळय न्ही, हांव म्हाजेच सांग स्पेशली आमी अशें कोण असो आपूण आमचो मेन कलाकार म्हणून काडना, हे सगळे आमी आसा ते सगळे मेन कलाकार. आनी आमची इवन चित्र सुद्दां करतात आमी एकामेका कडेन डिस्कस करून करता. सो त्या खातीर हो आडपय गांव कलाकाराचो गांव आनी प्रत्येक घरान कलाकार म्हणटा पळय न्ही रिजन तें. तितूनच आमी पळयता की हांगासर एक प्रथा आसा की तो जेन्ना चित्र करता ते तकलेरूच मारून व्हरूंक जाय, तितून गणपती बसोवन. हे कशा तरेन साकारप जाता? कारण जेन्ना तुमी चित्र करचे जाल्यार ते फिजिबलूय जावंक जाय की ते तकलेर मारून तुका नाचपाकूय जाय. जाल्यार हेजे कशें डिस्कशन कितें जाता आनी तयारी? हितून सद्याक तरी गांवांत चित्ररथां भितर आमची कुटुंब आनी वस्त्रांची कुटुंब म्हण आसा ते फक्त माथ्यार मारून गणपती व्हरतात आनी बाकीच्यांनी आतां सगळ्यांनी पालखी जाल्यार मागीर कोण खानार मारून व्हरतात. पूण हो आमची स्पेशलिटी आसा, पूण आमी ती प्रथा ब्रेक करूं ना. पूण पयलींच्यान ते तकलेर मारूनच व्हरप आशिल्लें व्हरता आनी तेजेरूच तो कॉन्सेप्ट सुरू जाल्लो. सो तें आमी अजुनूय चालू दवरलां आनी आमी आतां आमची यंग जनरेशन सुद्दां आसा पळय न्ही ते अशें म्हणना की तेन्ना जोड लागता येना, कंटिन्यू दवरला. तितून आमी पळयता जी आतां गणपती बसोवपाचे हे आसा ते म्हाका दिसता खूब वर्सां पयलींचे तुमचे आनी तेजेरूच मागीर ते चित्र साकारप आसता. पयलीं एक हे आसतालें की गणपती सुद्दां हाडटा जाल्यार पाट दिवप आसतालो आनी त्या पाटाच्या आकाराचो गणपती तुगेल्या घरा पावतालो. तशेंच हांगासर आमी जेन्ना तुमी चित्र आकारतात तेन्ना आमी पळयता की एक साचो जो पयलींच्यान आसा तेजेरूच ते करूंक जाय. जाल्यार ते कशें कितें? आमचो गणपती आसा पळय न्ही आमच्या गांवांत तेका सामको बरो व्हडलो मान. कारण कितें आसा सगळे आमी गांवचे जल्मी पुजारी. सो आनी सगळे मेन गांवचे देवस्थान आनी आमच्या घरांचे देवस्थान हांगाच आसा. आनी गणपती सुद्दां जेन्ना वयता लास्ट पळय न्ही तेन्ना आमचे गणपती फाटान खंयचोच गणपती आसपाक जायना. म्हणल्यार लास्ट तुमचे लास्ट. हय. सो खूब कितें आमचे रिलेटेड आसा मुळ्यांचेर आनी ते सगळे आमी कंटिन्यू करता. आमचो गणपती ल्हान असो पूण ताका मान खूब व्हडलो आसा. आनी ल्हान म्हणल्यार तुमचो तो बेसिकली जे स्ट्रक्चर तितूनच तो बसोवंक जाय म्हणून तो वाडोवंक मेळना, व्हडलोय करूंक मेळना, आसा तेदोच करचो पडटा. आनी इवन आमचो जेन्ना आतां तो माथ्यार मारतलो पळय न्ही गणपती असो दवरतलो तेन्ना तो तेजी हायट कितकी आतां ही आतां तेगेली आतां तुमी चवळ धरात. सो ती आतां इतको वयर पावतलो. सो तो आतां इतको ताका बांदपा जाय प्लस चित्राचो वेट, वाऱ्याचो बॅलन्स. सो एक टास्क कशें सगळ्यांक. शिगम्याकूय चित्ररथ करप जाता, अशाच तरेचे थंयूय दिश्टी पडटा. सो ते कशें ते कनेक्टेड आसा काय? कनेक्टेड म्हणल्यार हें हांवें आयकलां त्या प्रमाणे की चित्ररथ स्पर्धा जावचे पयलीं आडपयची चवथ चित्ररथ सुरू जाल्ली. सो लोक पयलीं तेन्ना फ्लोटाचे बी व्हडलें हें नाशिल्लें. सो लोक सगळे हांगा येताले पळोवपाक आनी दिसाची जाल्ले कारणान तें चड बरें जातालें. कारण दिसाचो लोकांक येवपाक वचपाक आनी पळोवपाकूय विजिबिलिटी बरी आसताली. मागीर तो शिगमोत्सव परंपरा मागीर सुरू जाल्या चित्ररथाची. पूण चवथीची जी 5 दिसांची चित्ररथाची परंपरा पयलीं हांगसरल्यान सुरू जाल्या. म्हणल्यार जशें म्हणटा की हांगासर पयलीं चित्ररथ जाताले आडपय, थंयच्यान ते जे आतां मेळ आमकां दिसता शिगम्याक थंयसर ते मागीर एडॉप्ट केले तेंच्यान तो चित्ररथ मिरवणूक आसा पयलीं स्पर्धेचो हे कॅटेगरी तो एडॉप्ट हांगसरल्यान केलो असो आसूंक शकता. हरशी चवथ 1.5 दिसाची सुद्दां म्हणल्यार जाल्यार
गणपती पायता म्हणल्यार लोकांक एक देड जाता फातोडचे. हांगासर तशें ना. हांगा तुमी 3-3:30 मेरेन तुमचे गणपतीची मूर्ती भायर काडटात, नाचतात, मागीर तुमचो एक मंडप आसा थंयसर दवरतात आनी थंयच्यान विसर्जन जाता. म्हाका दिसता सुर्यास्ता पयलीं तुमचें विसर्जन तशें कितें तरी आसा. सो हेजे फाटलें लॉजीक कितें? एक आमकां आनंद भाऊन सांगलें की बॉम्बे पयलीं कितें बोटी वताले तितूनच्यान तेंच्यांनी थंय पयलें आनी हांगासर चालू केलें. तो मेन आमचो आसा पळय न्ही, गोपी भाऊ म्हणून आशिल्लो, हय, तो हांगसरल्यान बॉम्बे गेलो. बॉम्बे तेणें हें पळयलें कल्चर, तोच ताणें हांगा कित्याक गणपती बेश्टे पावचे पेक्षा चित्र केल्यार कितें अशें हें जावपाक शकता चेंजीस हो कॉन्सेप्ट. आनी थंयच्यान मागीर कितें आसा, पयलीं आमच्या कुटुंबान एकट्यान सुरवात केली, थंयच्यान आमी बारीक सुरवात केली. मागीर थंयच्यान तें दुसऱ्यांनी पळयलें, अशें करता करता मागीर कॉम्पिटिशन सुरू जालें, गांवचे गांव कॉम्पिटिशन चित्ररथांचें. मागीर तें काही कारणां लागून बंद जालें. पूण म्हाज्या दिसपान तें कॉम्पिटिशन बंद जालें तें बरें जालें, कित्याक आतां बरे तरेन जाल्यार झगडी जाता. हय, आमी श्रीपाद भाऊ कडेन गेले, ते उलयले, ते म्हणपाक लागले कॉम्पिटिशन जातालें तेन्ना एकामेका कडेन मातशें ते कडूपणां येता. तो भायर काडपा खातीर कॉम्पिटिशन बंद केलें आनी आतां उमेदीक आनी मजेक जे करताले तशें परत जालें. सो आनी तेका लागून तें कितें जाता, आतां आमगेल्या तें सगळें सुरू जालो पळय न्ही, तो बरेपणान जाता सगळें. आनी मेन कितें आसा, गांव भरोन उरता. 5 दीस कशें वयता पळय न्ही, मेन कशें आसा, जॉयंट फॅमिली ट्रेडिशन आसा पळय न्ही, म्हाका दिसता बाकीच्या गोंयांत खंय गांवां अशें पळोवपाक मेळचें ना. ते सगळे भायर सुद्दां आसा ते येता, एक कडेन जेयता, एक कडेन रांदतात, प्लस एक कडेन अशें चित्र करतात. सो फॅमिली बॉन्डिंग समज जर कितें एकामेका कडेन सुद्दां फुफुसांव आसा न्ही, की हे गणपती आमकां एक करता. गणेश चतुर्थी उत्सव म्हणटा पळय न्ही, तर ह्या परिसरांत जसो आमचो आडपय जाता, ते आमच्या जाणटेल्यांनी जे स्टार्ट केल्लें, त्या वेळे पासून ते आज पर्यंत आमी हें करीत येयल्या. तातूंत मागीर प्रत्येक जनरेशन जें येता पार्टिसिपेट जाता, ते आपआपली कृती घेवन येता. कृती म्हणजे कितें, आपली कलेची हें जाणून कला कशी आनी कशें हें तयार करप. आतां जाणटेल्यांनी आमी कितें केल्लें, सुरवातेक जेन्ना हो आमचे जाणटेले सांगतात की गणपती हे माथ्यार घेवन ते विसर्जनाक वयताले, ताजे नंतर तेणी एक अशें चिंतलें की प्रत्येक गणपती कडेन कितें तरी आमी आकृती करपाची. म्हणजे रथचित्र करिना आमी, तशें एक रथ कसो तयार करून गणपती व्हरपाचो. आनी कालांतरान अशें जालें की हांगसर प्रत्येक जो कुटुंब आसा ते मागीर हांगा आमी मुळी आसूं, दुसरी मुळी आसात, मागीर वस्त आसात, मागीर लोटलीकार आसा, सोशेबाडकार आसा, अशे हे सगळे खमणेवाट आसा. हे सगळे जे गणपती आसा सार्वजनीक, ते गणपती प्रत्येक गणपती आपापल्या हाजे प्रमाणे 5व्या दिसा विसर्जन जाता. Biggest festive offers, buy one get one. इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी. अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए. बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में. बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी. घरातल्यांची आवड निवड सांभाळपाची, प्रत्येकाच्या आरोग्याची काळजी घेवपाची. केन्नाय चूक घडटा ती हांसून व्हरपाची, तातूंत म्हज्या स्वता खातीर सवड काडपाची. शेवटी जबाबदारी ती घर चलोवपाची. ह्या सगळ्यान म्हाका साथ आसा फक्त प्रभुदेसाय इलेक्ट्रॉनिक्सची. प्रत्येक घरा खातीर, घरातल्या प्रत्येका खातीर प्रभुदेसाय इलेक्ट्रॉनिक्स. घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा? बेळगावाच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटयात. गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट. संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732.
सध्या मी आडपयच्या वस्त फॅमिली आसा तेंगेर आसा आनी हांगासर आमकां पळोवपाक शकता की तांच्यांनी विष्णू अवतार केला. जो ते लोक आयज गणपती पावयताना जो चित्ररथ तेंच्यांनी केला तो दिसता आमकां. वस्त फॅमिलीचे शेखर वस्त आडपयकर ते आमचे कडेन आसा. हे फावटी तुमी विष्णू अवतार केल्लो दिसता आमकां. सो वो आतां तुमी तकलेर धरपाचो आनी एकट्यान धरपाचो अशी पद्दत. ना पूण आतां हो येदो व्हडलो केला आमकां दिसता पूण तो धरप कसो धर्मगीर एकट्यान धरप जेन्ना माथ्यार व्हरता आसतना फक्त 4 चौगांचो आदार घेवप आनी एकदम माथ्यार चडलो म्हणटकीर तो एकटोच नाचता मागीर. पूण म्हणल्यार तो आतां अशे तरेन तुमकां करचो पडटलो की तो इतको हलको जावचो पडलो येदो व्हडलो जावन सुद्दां की तो माथ्यार तुमकां धरून तो तुमकां इतके पयस नाचयत व्हरचो लागतलो म्हणून. सामको हे आमगे जाणट्यांची पद्दत आशिल्ली. आमचे खूब वर्सां पयलींच्यान म्हाका दिसता म्हाजे यादीक कमीत कमी 30-35 वर्सां जालीं आमी अशे एकट्यानूच नाचोवपाचें करतात तशें. आनी तेंचीच आयडिये आमचे नवीन अशें कांय ना जे ते पयलीं करताले पळय न्ही तशेंच तेंच्या आयडियेचेरूच आमी मातशी इल्लें सुदारणा करीत आमी अशे पद्दतीन आतां करतात. आतां कित्याचो केला तो तयार आमी थोडेसो थर्माकोल यूज करतात, थोडे कोण्याच्या बडयांनी करतात. आनी विशेष म्हणल्यार आमी चड टायम घेयनासतना हांगसर गणपती पुजले नंतर पयलो दीस आमगेल्या आरत्या बिरत्या वयता. मागीर आरती जाले नंतर दुसरो दीस सुद्दां गवर पायले नंतर आमी हांगसर स्टार्ट करता हें चित्र करपाक. चड दीस लागना आमकां करपाक आनी हितूंकूच आमी आनी 2 दिसा भितर रेडी करप. आतां आमी पळयता की हांगासर जशे आमी नायक मुळ्यांगेर गेले ते म्हणटा की थोड्योच आतां फॅमिली अश्यो उरल्या जे पयलींचे पारंपारीक भशेन तकलेर धरून वचपाचे तितूंतले तुमचे म्हाका दिसता एक हांगासर कुटुंब ते दिसता. जाल्यार ह्या आतां हेजे डिसिजन आनी डिस्कशन केन्ना जाता कारण व्हडली फॅमिली सगळे चवथीक एकठांय येता. सगळ्यां कडेन आमी मिटींग घेता कशी कितें करुया हे फावट पोरू आमी कितें केल्लें आतां हे फावट आमी कितें एकट्याचो कोणाचो निर्णय आसना जे सगळ्यांचे विचार घेता आमी. तुमकां अशें केन्नाय दिसूना की अशें बारीकूच कितें करचें आनी व्हडलें करून इल्ले आमी हे फावट मातशें आमी एक्चुअली बारीक करपाक चिंतलेलें पूण तें जाता आसतना मातशें चडूच मोठें जालें पळय. पूण व्हडलें सुद्दां जालें जाल्यार तुमी उखलून पळयतात की जाता काय ना तें. पूण तरी आसतना कितें आसा एक दैवी म्हाका दिसता कितें सांगपा दैवी एक चमत्कारूच आसतलो तो. सोंपेपणाक तशें हें चित्र उबारपाक जायना आनी जेन्ना गणपती जेन्ना हांगासर बसता पळय न्ही तेन्ना तरी माथ्यार कशें जातलें काय म्हणून आमीय चिंततात. पूण जेन्ना एक वेळ ते माथ्यार धरतात पळय न्ही तेन्ना ऑटोमॅटीक तें सगळें जावन पडटा. दिंडी मारीत वयतात सुद्दां माथ्यार धरून. ती सगळेच आर्टिस्ट आसना ना आनी त्या हितून फ्युचर मागीर चिंतचेय पडटा कारण जी कला आपल्या कडेन आहा ती दुसऱ्या कडेन आसा तशी आसना. आयकात तरी आमचे एक जाणट्यांनी एक आमकां हांगसर धडो घालूनच दिला हो. धडो खंयचो इतली वर्सां पयलींच्यान म्हाका दिसता कमीत कमी 60-70 वर्सां पयलींची परंपरा आसतली चित्र करून पावपाची. 2-3 तितून भितर विशेष आसा. हांगसर जे आमचे आडपयकार कलाकार म्हणटात पळय न्ही तितून भितर सगळ्यां पयलीं म्हणटा वांटो पळय हो त्या जाणटेल्यांनी आमचे चित्र करपाची पद्दत पळय सुरवात केल्ली. ते आमचे ह्या गणपती पायल्या नंतर ल्हान भुरगे आमी आनी तेंगेले मागीर आनी 2-3 म्हयने चालू आसता चित्र करपाची हीच पळोवन म्हण तेंकां ते आमी जाणटेले करून करताले पळय तेच पद्दतीन ल्हान भुरगे मागीर थंयच्यानूच सुरवात जाता पळय थंयच्यानूच आर्टिस्ट म्हणून तयार जाता ते. आतां फक्त तेंचो वेवसाय म्हणून आर्ट धरलो जाल्यार ते अव्वल नंबराचेर पावपाक शकता सामकें. आतां कितें आसा पण कितें आसा आमची फक्त चवथी पुरती मर्यादीत म्हणून तेंगेले आर्ट तितले पुरतीच उरता. पण त्या जाणटेल्यांनी ते आमकां हे अशे पद्दतीन धडो घालून दिल्लो म्हणून म्हागेले सुद्दां हांव आर्टिस्टूच म्हणून कमर्शियल आर्टिस्ट हांव म्हणून हें फक्त हांव तांकां श्रेय दिता जाणट्यांकूच. म्हागेलें हांव पोर्ट्रेट काडपी म्हाजे कडल्यान म्हाका मेन सुरवात तुमची हांगासरल्यान. कोणूय जर कलाकार हांगासर जायत जाल्यार तेजी सुरवात चवथीचे 5व्या दिसा कडल्यान ती चालू हय हांगासर चवथीच्यानूच सुरवात जाता ही सामकी कलेचे हें पाया म्हणटा तो आमची चवथ. आमचे मकर सुद्दां पळयात ही पद्दत आतां थर्माकोलाची मकर करता कसली करता पण आमची हे जाणटेल्यांनी आमचे गणपती हो अशे पद्दतीन पुसपाचो हे पळयता घेता आयले न्ही हे पळय हे आमची मकर हे अशें आसा 1, 2, 3, 4, 5 अशी मकरां आमी लायिल्ली आसा. ही आतांचीच पद्दत न्ही ही 40-50 वर्सां पयलींची पद्दत. आमी फक्त रंगकाम नवें केलां तेंच्यांनी जी पद्दत आमकां घालून दवरलेली पळय तशी आसा आनी आमी कोणूच सुदारणा करपाक पळयनात तशें अशेंच लावया म्हणटा आनी अशेंच बरें दिसता अशें म्हणटात.
आतां सद्या आसा पांडुरंग नायक म्हळें आनी आमच्या फाटल्यान आमी पळोवपाक शकता एक कलाकृती हांगासर तेंची साकारप चालू आसा. सो हे वर्सा तुमी कसलो चित्ररथ हो ह्या वर्सा आमी बेजिकली म्हणजे भगवतीचो आमची कुलदेवी आसा ढवळे म्हणजे तिचो हो एक अवतार तेका आमी प्रेजेंट करपाची एक तयारी केल्ली आसा आमच्या भुरग्यांनी भगवती. कितले दीस लागता तुमकां हे आतां? ऍक्च्युअली तशें पळयल्यार कालचो दीस आनी आयचो दीस ह्या 2 दिसां मदीं आमी ह्याच मुर्ती तयार करतात भगवतीची. कारण कितें आसा ही परंपरा आमची तशीच येयल्ली आसा. आमी एक बाबा एक चतुर्थीक एक 8 दीस पयलीं आसा म्हणल्यार तयारी कोण करिना. हे सगळे हांगा जमले की पयली दिसा जावं दुसरे दिसा आमी सगळे मेळटा की एक बारीकशी बसोन मिटींग घेतात आनी डिसिजन जाता बाबा कितें करपाचें तें. भुरगे आमगेले जाणटेले आसा तेंचें मार्गदर्शन घेतात आनी त्या प्रमाणे ते फुडें वतात कितें करपाचें. आनी एक पळयता आमी हांगासर थोडी कडेन तकलेर धरून व्हरपाचें आसता. तुमचे हांगासर पळयत जाल्यार सारकी म्हाका दिसता पालखी कशी आसतात तशें आसा. सो हे केन्नाच्यान तुमचे? एक्चुअली आमची पद्दत पयलू नासली पयलीं. आमी आमचे ल्हानपणा पळयताले की आमचोय गणपती आहा हो एकटोच मनीस तकलेर धरून व्हरतालो. पण मागीर हळू कितें जालें हळू आमचे गणपतीचे आकार मुर्ती आहा ती मातशी मोठी केली. ते आमचे हें आसा मकर आसा भितर तें मोठें आसा तेका लागून आमकां मुर्ती मोठी करची पडली. आनी जेन्ना मुर्तीची सायज मोठी जाली तेन्ना ऑटोमॅटिकली आमकां हे आतां आमी माथ्यार धरून व्हरताले ते आमी खांदार बांदून व्हरतात 4 जाण एक 6 जाण फाटल्यान जावं एक 8 जाण फुडल्यान 4 जाण फाटल्यान 4 जाण. खंयचेय जर समजा अशें कितें फेस्टिवल आसा जावं असो उत्सव आसा थंयसर आमी एक पळयता की कमर्शलायजेशन जाता खंय तरी कोणाचे एडवर्टिजमेंटाचेर घेवन आनी कितें तशें. पूण तशें हांगासर दिश्टी पडना. स्वता म्हाका दिसता एक प्रत्येक कुटुंब आसता ते एकठांय येवन ह्यो सगळे जे कलाकृती आहा त्यो साकारतात. हांगा आडपय तशें पळयली जाल्यार तशें कमर्शियलायजेशन जाल्लें ना. आमी कोणाची एडवर्टायजमेंटूय घेयना कोणा कडल्यान कितें मेळटा तेंय घेयना. कारण देवाचे कृपेन आडपयची म्हाका दिसता की अशी परंपरा आहा की प्रत्येक कुटुंबाक त्या श्री गणेशान अशी तांक दिल्ली आसा की स्वताच्या पांयांनी स्वता खर्चान ते केदेंय म्हणलें कलाकृती आसूं जावं कितलोय पयसो खर्च केल्यार स्वता खर्चान खर्च करतात. आनी जें कितें आसा पळय देखावो म्हणून जावं चित्ररथ आहा ते स्वता तयार करतात.